गोंयांत आयिल्ले दीस ड्रग्साच्यो केसी सापडटात. ताचेर विजय म्हणटा गोंय साऊथ ईस्ट एशियांतले ड्रग्साचे कॅपिटल, ड्रग्स हब तेलंगणा सरकारान दाखोवन दिलाच. लोकांच्या बऱ्या खातीर नगरपालिका कायदो दुरुस्ती फाटीं घेयात म्हूण विरोधकांनी राज्यपालाक निवेदन दिलें. ते उपरांत विजय मिडिया कडेन उलयलो. ही गांजा पार्टी गोंय चलयता, सो ड्रग्स कशे कमी जातले? काम करून हमाली करून पैसे येता, बरें काम करून जॉब करून पैसे इतले मेळटा, हे ड्रग्सूच विकून पैसे मेळपाचे. सो ड्रग्स म्हणटा ते स्वयंपूर्ण गोंय. अरे मुख्यमंत्र्याची आयडिया आशिल्ली गांजा रोवप शेतकऱ्यांनी, फार्मर्स इन्कम विल बी डबल. जालें म्हणटा तो. गोवा इज द सीन कॅपिटल ऑफ साऊथ ईस्ट एशिया and this is part of government's plan. Nobody has to be surprised about it. Telangana police have very clearly shown that drugs have got state protection. Goa is not only a logistic hub for coal, Goa is a logistic hub for drugs. This has been proven by Telangana police. Cadres of the ruling party are running the drug trade, because drug trade cannot happen without state protection. नगरपालिका कायदो बदलून सरकार जाय ते करपाक मेकळो, कोळसो हाडटलो, हाऊस टॅक्स वाडयतलो म्हूण लोकांक शिटकावणी. हाजे फुडें इलेक्शन म्हणटा तें गोंयांत जावचें ना. सिलेक्शन जातलें. मंत्र्याचे चमचे म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आनी पंचायतीचे सरपंच जातले. कोळसो जो कोणाकूच नाका, एक दीस तांकां दिसतालें की कोळसो हाडचो नॅशनल इंट्रस्टान. कोण हाडटले? आपलो कोण तरी पिवन बिवन ताका पंच करतले आनी ताका सरपंच करतले. तो सांगतलो ना वयल्यान सांगला आमकां, सो आमकां कोळसो हाडचोच पडटलो. जे म्युनिसिपालिटीन लोकांक नाका ते म्हळ्यार सगळे टॅक्सीस वाडयतले, रेव्हेन्यू कलेक्शन जावचें ना. एक खूब हें आहा. हो तो कोण तो योगी मॉडल फॉलो करतात न्ही, ते बुलडोजर म्हणून. योगी मॉडलान इलेक्शन कर, मनशाक इलेक्ट करप सगळ्यांनी. आनी हो जो मुवमेंट आहा, ह्या मुवमेंटाक आमी वाडयतले. गांवांनी वचून लोकांक समजायतले की BJP जर इलेक्शन जिखूंक शकना, BJP कायदोच चेंज करता. हाजे फुडें इलेक्शनाय बी सिक्रेट बॅलेटान जावची ना म्हणून हात वयर काडून जातली. सो लोकांनी भिवपाचें आनी लोकशाही बी कांय आसची ना. आमी सिलेक्ट केला हे मनशाक इलेक्ट करप हात वयर काडून, अशें जातलें. दीस इज द क्लियर, नॉट इवन अ सायन, दीस इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिक्टेटरशीप. इट इज डिक्टेटरशीप. वी हॅव ऑलरेडी अरायव्ड. इट्स नॉट गोइंग टू हॅपन, इट इज स्टार्टेड हॅपनिंग. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.